हांगा कुचेले वाठारांतली जी घरां डेमोलिश जाला त्या केसीन 2 जाणांक अरेस्ट केल्लेले म्युनिसिपालिटीचे. आयज तांकां हांगा रिमांडाक हाडिल्ले. सो कितें म्हणटा? 2 एक्यूज माझे रमेश राव आणि शकील अहमद शकील दोगांक अरेस्ट केले आणि आयज तांकां रिमांडाक हाडलेले. पुलीस कस्टडी मागताले तांकां. काल अरेस्ट केल्ले तांकां. सो फर्स्ट रिमांडाक हाडलेले. पुलिसांनी सेक्शन 111 सबक्लॉज 3 ऑफ द न्यू BNS लायिल्लें विच डिस्क्रायब्स ऑर्गनायज क्रायम, पनिशमेंट फॉर ऑर्गनायज क्रायम. हांवें कोर्टाक दाखोवन दिलें की तो प्रायमा फासी ऑफेन्स मेकआउट जायना. कित्याक ऑफेन्स ऑफ ऑर्गनायज क्रायम मेकआउट जावपाक लास्ट 10 इयर्साचेर तुजी 2 चार्जशिटां तुजे अगेन्स्ट फायल केल्ली आसूंक जाय कंटिन्युईंग ऑफेन्स दाखोवपाक. ती केल्ली ना हेंचेर. हो तेंचो फर्स्ट ऑफेन्स. आनी असले जेन्ना तूं प्रायमा फासी केस नासतना ऑर्गनायज क्रायमाचे सेक्शन यूज करता तेन्ना हांवें एक जजमेंट प्रोड्यूस केलें कोर्टाचें की कोर्ट कॅनॉट रिमांड हिम टू पुलीस कस्टडी एंड हॅव टू रिमांड हिम टू JC म्हणून. त्या खातीर कोर्टान आयज तांकां JCक रिमांड केलें. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH.